सोडचे ना जिंकल्याशिवाय सोडचे ना जिंकल्याशिवाय सोडचे ना। आम्ही पॅरा टीचर म्हणून लागल्या हालच्यान आज ह्या वर्सांतल्यान 15 वर्सां जाली 2006 आमकां घेतलेलें आणि ह्या वर्सांतल्यान आमकां 15 वर्सां जाली आणि आमी तेन्ना जेन्ना आमकां फस्टूच जर अपॉयंटमेंट दिल्लो तेन्ना फक्त आमकां 3000 पेमेंट दितालो आणि आमी तेन्ना रेगुलर जे रिमेडियल टीचर म्हणून घेतलेले आमकां आणि आमी काम करताले रेगुलर टीचर म्हणून। रिमोट एरियान आमी सर्वीस केल्ली आसा। इतलेंच न्हू आमी जे आमकां 2 दिसांक 3 स्कुलां दिताली पयलीं जेन्ना आमकां न्यूली अपॉयंटमेंट केल्ले तेन्ना 3 स्कुलां दिल्ली आणि 3 स्कुलां भितर आमी इंग्लीश आणि मॅथ्स शिकयता। इंग्लीश टीचर म्हणून खरें म्हळ्यार आमी घेतलेली पूण आमी रिमेडियल टीचर घेतलेली तरी आसतना आमकां आमी रेगुलर टीचिंग म्हणून काम करताली रेगुलर टीचर म्हणून। तेच नंतर आमकां 2009 भायर उलोवपाक केलें पूण आमी मोन्सेराता कडेन जो आतां MLA आसा पणजीचो ताजे कडेन तेन्ना तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेणी आमकां आमचे कॉन्ट्रॅक्ट वाडयलें आनी आमकां पेमेंटूय बी केलो 5100 केलो ना। आमच्या जेन्ना जेन्ना शाळेक आमगेले सेटलमेंट करपाक निलेश काब्राल जो कुडचड्याचो MLA आसा तसोच प्रसाद गांवकर सांगेम तो सांगेम कॉन्स्टिट्युन्सींतलो MLA आसा तेमी दोगांनी हांगा येवन खंय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक आमकां एश्युरन्स दिलें की तो आमगेलो काम आफ्टर कंप्लिटींग DLED त्याच एकेडमीक वर्साक तो आमगेलो जॉब रेगुलर करतलो म्हणून। 19 जालें 20 आमकां सांगलें पॅन्डेमीक पिरियड म्हणून आनी 20 जातकीर आतां आमकां तें कांयच सांगना। आमी खूब फाटी CMाक मेळ्ळी घराडेन मेळ्ळी पर्सनली सेक्रेटरिएटाक मेळ्ळी पूण आजून मेरेन आमकां फक्त तो इतलेंच सांगता कन्वे केली वचली मेसेज आनी कितें म्हणटा तें कायद्या प्रमाणे बसयतल्या म्हणून पूण आज मेरेन आमच्यान कांयच आमकां एश्युरन्स अशी मेळना। फक्त आमी एश्युरन्सूच आयकला फक्त एश्युरन्सूच दिला आमकां ह्या गव्हर्मेंटान आनी कांयच दिवना। ती आज खबर आसतलें की आमकां जेन्ना पळय आमगेलें हें कंप्लीट जालें तेन्ना असेंब्ली मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की 99% तो आमचें काम करतलो म्हणून 99% तो काम करतलो आणि तेन्ना म्हाका दिसता स्पिकर म्हणून आयचो CMच आसलेलो तेणी हें सगळें आयकलें। म्हाका दिसता तो जर विसरलो जाल्यार तो व्हिडिओ आमचे कडेन आसा आमी तो ताका शेअर करतात ताका विसरलो जाल्यार परत्यान याद करपाक की तो विसरलो जाल्यार हेजेर परत्यान कितें तरी आमकां सोल्युशन जाय। तो विसरलो जाय एखादें तो CM जाल पूण तें विसरलो जाय पूण आमी ताका तें शेअर करता व्हिडिओ आनी ताका आयकोपाक होच CM म्हणटा की मनोहर पर्रीकर तेगेलो गुरू आनी आपूण शिष्य। जर तेगे गुरून जर स्टेटमेंट केल्लो असेंब्लीन की आपूण तेंगेलें काम करतलो तेगेले मनोहर पर्रीकरान तो लिगसी व्हरता म्हणटा। जर तेगे तो लिगसी व्हरता म्हणटा जाल्यार आमचें काम तो कित्याक करना। इतलेंच न्हू तर तुमी जाणा आमच्यो ह्यो टिचऱ्यो खरें म्हळ्यार हेल्थ कंडिशन जायनासतना तेमी DLED कंप्लीट केल्लें आसा आनी आयज सुद्दां थोड्याले फ्लड सिच्युएशन जाल्ली आसा। धारबांदोडा तालुक्याचे आमचे थोडी टिचर येयल्या तेंगेली घरां बऱ्या सगळे संवसार पावन गेल्लो आसा आनी ती फक्त ह्या आशेचेर येयल्ली आसा की आमचें हें काम जातलें। तांकां तें इतलें तेंगे संवसार व्हांवोन गेल्लो आसतना सुद्दां ती ह्या हांगा येयल्या फक्त कित्याक की आमचें हें काम जातलें आनी थोडें तरी रिलीफ आमकां मेळटलें। ह्या गव्हर्मेंटान फक्त लोकांक कॉमन पर्सना खातीर तो वावरूच म्हणटा पूण आज मेरेन कॉमन पर्सना खातीर कांयच करूं ना फक्त आपल्याले खुदका विकास केल्लो आसा इतलेंच। हेंच न्हू तर आज आमचें जर काम जायना जाल्यार आमी डिसायड केलां की आमी सगळीं मेळोन फाल्यां BJP ऑफिसान वयतलीं कित्याक तर तेमी आमकां पार्टी लेवलाचेर आमकां एश्युरन्स दिल्लें की तो आमगेलो काम जेन्ना अनट्रेन आसतना आतां आमी ट्रेन आसा सगळ्यो ट्रेन आसा टिचऱ्यो ट्रेन आसतना सुद्दां तेणी आमकां अनट्रेन आसतना सांगलेलें की आमगेलें रेगुलर करतलो नेक्स्ट इयर पूण आज मेरेन तेमी रेगुलर करूं ना आमकां कांयच ना फक्त एश्युरन्स दिला। जशें तारीख पे तारीख दिता तशें करून आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा कांयच ना। एश्युरन्स फक्त आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा आनी कांय ना। जर जायना आमी फाल्यां BJP ऑफिसान वयतलीं आमी सगळ्यांनी डिसायड केलां आज जाल्यार आयज वयतलीं नाल्यार फाल्यां जाल्यार फाल्यां वयतलीं पूण आमी सगळीं BJP ऑफिसान मेळटलीं। आमकां जी एश्युरन्स पार्टी लेवलाचेर दिलां तेजी आमकां कितें तरी कन्क्लुजन जाय।